of this due. May God bless all of us. आणि गुड इव्हनिंग आणि देव बरो सांज. आयज ही प्रेस घेवपाक कारण आसलोले म्हणटलो की एक्टिविस्टांचे जायते फावटी एलिगेशनां येतात. आमी ती कोडू ओकोत म्हणून आमी आवंडे घेवतात. वी टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बट जेन्ना कोण टॉम डिक एंड हॅरी आमचेर एलिगेशन घालता आमी समजून व्हरूंक शकता. पूण जेन्ना प्रोमिनंट पर्सनॅलिटीज जे वेल नोन इन द सोसायटी असले मनीस जेन्ना आमचेर एलिगेशन घातलें जाल्यार तांकां आमी जबाब दिवचो पडटा. आनी दुसरें म्हणल्यार वी डोंट हॅव रिग्रेट्स. इवन प्रोमिनंट पर्सनॅलिटीज जेन्ना आमचेर एलिगेशन घातलें जाल्यार स्पेशली जे मनीस आमी जे मनशांक जे पार्टी आमी झुजतात जे आमचे मनीस म्हणून आसतात आमी एकवटान रावन असले मनीस केन्ना आमचेर अशी बेकायदा बेबुनियाद एलिगेशनां घालतात तेन्ना दूख जाता. आनी चड करून म्हणणी आसा लोकांचेर मारल्यार चड आवाज येता. आमी नॉर्मली वी अटॅक द प्रेझेंट गव्हर्मेंट बट ओपोजिशनाक म्हूण आमी सोडिनात. तो ओपोजिशन मागीर MLA जावं ना MP जावं राज्यसभा जावं लोकसभा जावं तो CM जावं तर प्रधानमंत्री जावं. त्या भायर सोसायटीन कितें वयर सकयल जाता आमचे कडेन जाता तेन्ना टायम मेवता तेन्ना आमच्या मनान पटलें जाल्यार आमी ते मुद्दे घेते. कोण एक्टिविस्ट हांगाचे कोणाचो पेड रोलाचेर आसना. सो आमकडे जाप उसोन आमी गोंयचे पासत वावरतात आनी वावरतले. गेले ते दिसांनी तुमी पळयले एक वीक जालो मायज आरोप प्रति आरोप जाता. एलिगेशन काउंटर एलिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू लॉट ऑफ इश्यूज तेजेर आमी जबाब दिवपाक म्हूण आयलेले. पूण आमी जो आरोप करताले तांकांय आमी रिक्वेस्ट केले दॅट धीस एलिगेशन्स हॅज टू कम विथ एविडन्स ना जाल्यार आमी तेजो जबाब दितले म्हूण आयज आमी ही मिटींग थारायलेली. पूण अवचित सुमार 1-2 वरांचेर तेजे आमकां एलिगेशनाचेर क्लॅरिफिकेशन आयलें आनी दे सॉर्ट आउट फॉर अ रिग्रेट. पूण थोड्यो वस्तू ज्यो स्पश्ट करपाक जाय त्यो आमी करतले. म्हाजो आयचो मेन मुद्दो सगल्यांक ते कोण एक्टिविस्ट जावं सिविलियन जावं पॉलिटिशियन जावं रिलिजियस लोक जावं प्रोमिनंट मनीस इन्फ्लुएन्शियल मनीस हू मेक अ डिफरन्स इन द सोसायटी ह्या मनशांनी हेच्या फुडें पासून कोणूय एक्टिविस्टाचेर फॉल्स एलिगेशन घातलें जाल्यार आमी फाटीं फुडें सरचे ना. नाजाल्यार कोणूय एक्टिविस्टांनी पयशे घेता कितें घेतला जाल्यार थंय ऑन द स्पॉट दे हॅव टू बी एक्सपोज्ड सो दॅट वी कॅन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ऑल्सो. एक्टिविस्ट पयशे घेना कांय करना एक्टिविस्ट सांत हांव म्हणना बट एलिगेशन घालून विदाउट एविडन्स हेच्या फुडें लेट दिस बी अ लेसन टू एवरीबडी. फॉल्स एलिगेशन्स विदाउट एविडन्स और प्रायमा फेसी एविडन्स और सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स कोणाचेरी एलिगेशन घालप ना. आनी हांव मागता आमचें गोंय भांगराचें गोंय आमचें माणकुलें गोंय आमी सगल्यांनी एकठांय रावन सांबाळुया.